गोयच्या सरकारान गोंयकारांच्या हिता खातीर नीज गोंयकारांची वळख म्हूण विधानसभा अधिवेशनात खाजगी प्रस्तावाचेर चर्चा करून मान्यताय दिवपी मागणी रेव्होल्युशनरी गोवन्स संघटनेन केल्या. गोंयांत गोंयकारांकच सरकारी नोकरी मेळची म्हूण 15 वर्सांचो रहिवासी दाखलो घेवचो अशें गोंय राज्याक मान्यताय मेळिल्ली तेन्ना केल्ल्या कायद्यान आजून खंयच्याय राजकीय पक्षाच्या सरकारान बदल केल्लो ना. त्या खातीर गोंया भायल्यान येवन स्थानीक जाल्ल्यांक सरकारी नोकऱ्यो मेळटात अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्स संघटनेचो मनोज परब म्हणटा. 1961 पासून कितलेशे सरकार येयले, कितलेशे सरकार गेले, कितले सरकार पडले, पूण आजून मेरेन गोंयकारां खातीर नीज गोंयकार जे आसा तांकां लागून अशें खंयच्याच सरकारान पॉलिसी ड्राफ्ट करूंक ना की बाबा नीज गोंयकारांक आमी प्रोटेक्ट करपाक आमच्या लँडान कितें तरी आमी एक रूल काडचो, एक अमेंडमेंट काडचें, एक बील हाडचें जेणे करून आमचे जे गोंयकार आसा नीज गोंयकार ते खंय तरी ह्या जाग्यान गोंयान खंय तरी प्रोटेक्ट जातले म्हणून. हें केन्नाच जावंक ना. आयज कितलेशे आमचे गव्हर्मेंट जॉब आसा हे जे 15 वर्सां रेजिडन्स, 5 वर्सां रेजिडन्स हे नांवान कितलेशे गव्हर्मेंट जॉब आयज भायल्या लोकांक चल्ले. आयज कितलेशे आमचे लँड्स, आमचे जागे आयज हावजींग बोर्ड प्रोजेक्ट्स येता तितून 90% ऑक्युपंट्स जे आसता पळय ते भायले नॉन गोवन्स आसता जे सेटल जाला गोंयांत तांकां वयता. आयज आमचे कॉम्युनिटात जागो आसा त्या जाग्याचेर जो गोंयकारांकूच आसपाक जाय आसलो, नीज गोंयकारांक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हेका आसपाक जाय आसलो तो खंय तरी आयज भायल्या लोकांक चल्लो. आयज आमचो गोंयचो पळोवंक गेल्यार तुमकां कल्चरल जिनोसायड चल्ला. म्हणजे आमचे जे कल्चर, आमचे जे ट्रेडिशन आसले गोंयचे तेचो खंय तरी तेजेर एक तलवार कशी पडला. आयज जिनोसायड चल्ला. खंय तरी आमचो कल्चर, आमची आयडेंटिटी खंय तरी काबार जायत गेल्या. आयज तुमी पळयता आसतले कितलेशेच समाज भायल्यान येतात गोंयांत हांगा समाजाच्या नांवान रजिस्टर जाता आनी आमचे गोवा गव्हर्मेंट आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट तांकां स्पॉन्सर करता तांचो कल्चर, तांची आयडेंटिटी गोंयांत स्प्रेड करपाक. आयज ज्या जाग्यार आमी गोंयकारांनी आमचो कल्चर, आमचे ट्रेडिशन वयर पावपाक जाय आसले, वर्ल्डान व्हरपाक जाय आसले, ते व्हरचे सोडून आयज आमी भायले कल्चर आमच्या गोंयांत हाडून तांकां उर्बा दिता की बाबा तुमी तुमचो कल्चर गोंयांत हाडा म्हणून. हे गव्हर्मेंटाची पॉलिसीज चल्ल्या. आयज कितलेशे इन्फ्लक्स येता ताका लागून आयज भरपूर प्रॉब्लम जाला. आयज लोकांक उदकाचो प्रॉब्लम आसा कारण हे जे उदक आसा जो आमचो उदकाचो शॅर आसा तो वॉटर शॅर, इलेक्ट्रिसिटी शॅर आयज भायल्या लोकां वांगडा आमकां शॅर करचो पडटा कारण ते भायल्या स्टेटींच्यान गोंयांत येयला. सो आमच्या उदकाचो रायट आमी तांकां दितात. आयज जो आमचे रायट फ्रॉम गव्हर्मेंट जॉब्स, कम्युनल लँड, आमचो वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी हे परते गव्हर्मेंट स्किम्स, आयज कितलोसो पयसो गव्हर्मेंट स्किम्स आमचो भायल्या लोकांक वयता. आयज जर गव्हर्मेंट स्कीम कितें डिक्लेअर जाली जाल्यार पयलीं भायले लोक येतात जे सेटल जाला आनी ते एप्लाय करतात आनी गव्हर्मेंट बिकॉज ऑफ वोट बँक हे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी, ईच अँड एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन वोट बँक क्रिएशन चल्लां आनी तांकां खंय ना खंय तरी आमचो आमदार, आमचे पॉलिटिशियन, आमचे MLAs आसा पळय ते तांकां हेल्प करता. आयज हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. हे जर आयज बंद जायना जाल्यार आमी आयज हांगा यूथ जे आसा, भुरगे आसा तेंचो फुडार कित्यान, नॅक्स्ट जनरेशन, कमींग जनरेशन येतले तेंचो फुडार गोंयांत कितें आसतलो हेचेर व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. आयज मेरेन जालें तें जालें. ह्यान मुखार असले प्रकार बंद जावपाक जाय. त्या खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्स संघटनेन गोंयकारपण सांबाळपा खातीर खाजगी प्रस्ताव तयार केला. त्या प्रस्तावाची प्रत सगळ्या मंत्री, आमदारांक, मुखेलमंत्र्याक दितले आनी येता त्या विधानसभा अधिवेशनांत ताचेर चर्चा करून ताका मान्यताय दिवची मागणी करतले अशें संघटनेचो मनोज परब आनी ताच्या हेर वांगड्यांनी पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत जाहीर केला. इल्लिगल बिजनसीस करतात विदावट लायसन्सीस आनी ताका लागून आमचो जो गोंयकार जो वीथ लायसन्सीस ना जाल्यार शिकून कितें तरी बिजनस करपाक सोदता ताका बिजनस करपाक जायना, तांकां कम्पीट करपाक जायना. कित्याक तेंच्यांनी आपली एक कम्युनिटी बिल्ड केल्ली आसा आनी ते कम्युनिटी गोंयकारांक खंय तरी काबार करीत. इट्स अ सिस्टमॅटीक प्लॅन. हे अशेंच चल्लेलें ना की रातोरात जाल्लेलें ना. इट इज अ सिस्टमॅटीक प्लॅन. जसो 1960 पयलीं पोर्तुगीजान जसो काबीज केल्लो तसो आयज गोवा खंय ना खंय तरी दुसरें इन्वेजन चालू आसा. वी आर ऑल इंडियन्स, वी आर प्राऊड टू बी इंडियन्स, बट दॅट डजंट मीन की कोणूय येतलो गोंयांत जाय थंय रावतलो इल्लिगली, जाय तो इल्लिगल बिजनस करतलो हें आमी खपोवन घेवपाचें ना. हे ऑलरेडी इतले वर्सां खपोवन घेतले. खंयच्याच गव्हर्मेंटान हेचेर कांयच करूंक ना आनी ताका लागून आयज आमची गोंयकारांची परिस्थिती अशी जाल्या की गव्हर्मेंट जॉब आमकां ना. प्रायवेट सेक्टर आयज येदी व्हडली वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, ते पासून आयज भायल्यान चल्ले जॉब्स. टॅक्सी इश्यू आसा, आज परते लायसन्सास तुमी भायल्यांक दितात. टुरिजम इंडस्ट्री, मॅक्झिमम टुरिजम इंडस्ट्री आयज भायल्या लोकां कडेन गेल्या. सो हेचेर कितें तरी एक सोल्युशन येवपाक जाय. आयज CM आमचो गेला थंय अमेठी काय खंय गेला आनी थंय गांव दत्तक घेतला आमचो चीफ मिनिस्टराच्या नांवान.
त्या गांवांक कितें तरी हेल्प करतलो म्हणून खंयच्या आमच्या फंडान आयज आमचो इब्रामपूर गांव जो श्रीपाद नायकान घेतलेलो तो गांव थंयच पडलेलो आसा. त्या गांवचे पडलेले ना. हांगा कितलेशे गांव जेंकां रोड ना, जेंकां इलेक्ट्रिसिटी ना, जेंकां सामकें उदकाची कंडिशन ना, ते पडलेले ना सीएमांक. पूण सीएमांक पडले भायले सीएमाचें नांव, आमचे पर्रीकाराचें नांव थंय गाजोवपाक कोणच्या पयशांनी, आमच्या पयशांनी. हे कितले मेरेन चलतलें, कितले मेरेन हे गोंयकारांनी सोंसपाचो हो व्हडलो क्वेश्चन आसा. ताका लागून आमी एक बील ड्राफ्ट केलें. त्या बिलाचें नांव आसा द गोवा पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील 2019. हेतून आमी कितें डिमांड करता की एसेंब्लीन हे नेक्स्ट जेन्ना एसेंब्ली येतली तेन्ना प्रायवेट मेंबर्स बील मूव करपाचें. हे जे बील आसा हे आमी 40 आमदारांक दितले. सीएम आनी इन्क्लुडींग जे बाकीचे 39 आसा तांकां सगळ्यांक आमी हे बील दितले आनी तांकां आमी रिक्वेस्ट करतले की हे बील तेंच्यांनी प्रायवेट मेंबर्स बील म्हणून मूव करपाचें, ते डिस्कशन करपाचें आनी पास करून घेवपाचें सो दॅट आमचे जे गोंयकार आसा ते खंय तरी प्रोटेक्ट जावपाक जाय. हेतून आमी एक डेफिनेशन घातला पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. हेचें एक डेफिनेशन घातला तें हांव तुमकां वाचून दाखयता. अ पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा शाल मीन अ पर्सन हू इज or whose parents or grandparents or either one of the parents or grandparents was born in Goa prior to 28th December 1961 or who had permanent habitation in Goa prior to 20th December 1961. Especially आमची जी अपील आसतली ही विजय सरदेसाय जो गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणटा. हे गोवा फॉरवर्ड पार्टीक हेची कॉपी तर वयतली, सगळ्यांक वयतली तेन्ना तेकाय वयतली. पूण हो म्हाजो स्पेशल एक अपील आनी एक रिक्वेस्ट विजय सरदेसायक आसा की हे जे बील आसा पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हे बील मूव जावपाक जाय आनी एसेंब्लीन पास जावपाक जाय. आमकां गोंयकारपणाची नाटकां आनी फटिंगपणां ह्या फुडें नाका. कितें तें ऑन पेपर गोंयकार कोण तो डिफायन करा आनी मागीरूच गोंय आनी गोंयकारपण जे तुमी राखपाचें जे भाशणां दिता पळय ती मागीर दिया. पयलीं कितें ऑन पेपर एसेंब्लीन पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हे डिफायन करचो आनी ही रिक्वेस्टूच आसा. आनी जर हे तुमी करिनात जाल्यार तुमी एक्सपोज जातले. प्रत्येक आमदार आमकां पळोवपाक जाय आनी गोंयकारांक सगळ्या गोंयकारांक पळोवपाक जाय की खंयचो आमदार हे बील मूव करतलो एसेंब्लीन, खंयचो आमदार ह्या बिलाक लागून गोंयकारांक लागून झगडटलो. सो हे हितून आमी फुडें डिसायड करतले. नेक्स्ट इलेक्शन रोखडें आहा 3 वर्सांनी. रेव्होल्युशनरी गोवन संघटनेन तयार केल्ल्या खाजगी प्रस्तावान गोंयकारांच्या हिता खातीर आशिल्ल्या मागण्यांचेर संघटनेचो आदित्य देसायन म्हायती दिल्या. एक 100% गव्हर्मेंट जॉब हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन एकाच मेळपा जाय. आनी समज जर गोंयकार म्हणटा की आपल्या नाका जाल्यार मागीर दिया भायल्यांक. जो पर्यंत गोंयकार म्हणटा की आपल्या जाय तो पर्यंत गोंयकारा दिवपाचें. सो नाका म्हणलें जाल्यार दुसऱ्या दिवपाचें. आतां हितून एक एम्प्लॉयमेंट इश्यूचेर खूब फायदो जातलो. गव्हर्मेंटाक चड कॉन्सन्ट्रेट करपाची गरज ना. जो लोकल गोंयकार आसा जो आज गव्हर्मेंट जॉबा लागून फायट करता तेजेर चड स्ट्रेस करपाची गरज ना. हितून खुबसो स्ट्रेस रिड्यूस जातलो. पॉयंट नंबर 2 हितून कितें आसा की कम्युनिदाद जमीन जी आसा 100% कम्युनिदाद जमीन ही पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन एकाच आसपा जाय. तेजेर आनी नो डावट ती आनी दुसऱ्या दिवपा जायना. सिंपल. मागीर आनी एक पॉयंट आसा हितून भितर जे गव्हर्मेंट ओन्ड कॉर्पोरेशन्स आसात. फॉर एग्जाम्पल KTC जाले, GTDC जाले किंवा आनी खंयच्याय कॉर्पोरेशन्स. त्या कॉर्पोरेशन्साची जी जमीन आसा किंवा प्रॉपर्टी आसा, शॉप्स आसात किंवा आनी कितें आसा हे तुमी गोंयकाराकूच दिवपा जाय. पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन एकाच आसपा जाय.